कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मार्च महिन्यात सुरुवात जाता थंयच आसा। गोंयान गरमी बरीच वाडल्या। ताका लागून लोकांनी सादूर रावपाचे आवाहन हवामान खात्यान केला। सोमारा राजधानी पणजेत सगळ्यात चड म्हळ्यार 37 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। या दिसांनी हवामान सुके आसतले, सकाळच्या वेळार दव पडटलो आणि हवामान दमट आसतले। सकाळी 11 ते दनपारां 3 मेरेन गरमी वाडू येता, तेन्ना लोकांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोर सुनीता अल्लेकार हिणें केलां। तशी आमची ल्हान भुरगीं आसा, मिडल एज लोक आसा आनी आमची जाणटी आसा। कळ्ळें? ल्हान भुरगीं जीं आसा तीं शाळेक वचणारीं आसात आनी ह्या ल्हान भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांक कशी सांबाळपाचें ह्या हिटाक? जर ल्हान भुरगीं जर चडशे भुरग्यांक खेळपाची संवय आसा जाल्यार भर तांकां दनपारच्या कडार खेळूंक धाडचें न्ही। जसो मातशे 10च्या पयलीं जो खेळाचो तास आसता तो तसो तांच्यांनी डिसायड करून दवरचो। आतां लेबर लोक आसा, जे रोड सायडचे काम करतात पळय, तांच्या खातीर अशें आसा की तांकां तर कंटिन्युअस काम करचें पडटा। सो आमी तांकां अशें आज अशें फिक्स करूं शकना। सो अशा लोकांनी जे सुपरवायझर आसता तेंच्यांनी तांकां कंटिन्युअस उदक प्रोवायड करचें पिवपाक, तांकां हायड्रेट दवरचें आनी तेंच्यांनी आपले आंगार अशे लॉंग स्लीव्स अशे शर्ट या स्कार्फ असो बांदून तेंच्यांनी ते काम करचें, बिकॉज दे कॅनॉट अवॉयड दॅट आमच्या भशेन ते हे करूं शकचे ना। तशेंच आमचे एल्डरली लोक आसा, तांकां आमी सांगूंक जाय, समजोवंक जाय की दनपारच्या कडार जी एक्टिविटी भायर आसा ते आउटडोर तांच्यांनी चडशे अवॉयड करचे। आतां हीट स्ट्रोकान जर सडनली कोणाक घुंवळ आयली, एकदम टेम्परेचर वाडलो या अनकॉन्शियस पडलो, या शाळेंतली भुरगीं जी आसा तांकां वॉमिटींग जावं शकता, एक्सेस स्वेटींग, मागीर अशे काही लक्षणां येवं शकता। ही सगळी लक्षणां आसात। लेबर क्लासीक न्ही तुका सनबर्न जावं शकता, अशेंच घुंवळ येवं शकता, डिहायड्रेशनाचे सगळे सायन्स आसूं शकता। सो ह्या हातूंतल्यान जर उदक आमी जर वेवस्थीत पिलें आनी हायड्रेट जर बॉडी आमची दवरली जाल्यार हाच्या खातीर आमकां गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकार।